गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां मेळी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। गोंयच्या बऱ्याच वाठारांनी शेनवारा अवकाळी पावसाची हजेरी। चक्रीवादळान झाडांची जाली पडझड। कांय गांवगिऱ्या वाठारांनी जालो लायटीचो त्रास। अवकाळी पावसाक लागून व्हडा प्रमाणात लुकसाण। सुवेंदू जाले अस्तंत बंगालाचे मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्र्याच्या हजेरेत घेतलो मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत। 5 आमदारांनी घेतलो मंत्री पदाचो सोपूत। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात फोंड्या पोलिसांनी केली आमोणेच्या बायलेक अटक। नोकरेचे हायस दाखोवन 15 ते 20 जाणांची केल्ली फटवणूक। यूके परिषदेच्या वेंचणुकेत गोंयच्या उमेदवारांनी केल्या उल्लेखनीय कामगिरी। कांय जाण परतून आयल्यात वेंचून, जाल्यार कांय जाण पयलेच खेपे। करंजाळे पेट्रोल पंपाचेर कांय गिरायकांनी कर्मचाऱ्यांक केली मारहाण। दुचाकी स्वारांच्या एका गटान कर्मचाऱ्यांक बडयल्ल्याचे चित्र सीसीटीव्ही कॅमेरात जाले कैद। पुलीस तपास चालू। आणि बागा दर्यादेगे वयल्या शेकात कर्नाटकांतल्यान आयिल्ल्या पर्यटकांची झगडी। मेजाचेर बियरीची बाटली फोडून शेप लायलो वेटराक। कळंगूट पुलिसांनी बेळगांवच्या पर्यटकाक केली अटक। आता पळयात खबरो विस्तारान। अस्तंत बंगालच्या राजकारणातल्या इतिहासात सुवेंदू अधिकारी हांणी शेनवारा अस्तंत बंगालात भाजपाच्या पयल्या मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो। तांचे वांगडा मंत्रिमंडळातल्या हेर 5 आमदारांनी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो। कोलकाताच्या ब्रिगेड परेड मैदानाचेर जाल्ल्या भव्य सोपूतविधी सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आणि वेगवेगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री हजर आशिल्ले। हालींच जाल्ले विधानसभा वेंचणुकेत भाजपान अस्तंत बंगालात 293 सुवातींमदल्या 207 सुवाती जिखून ऐतिहासीक जैत मेळयले। ह्या जैताक लागून तृणमूल काँग्रेसीची 15 वर्सांची सत्ता सोंपली। हाका लागून आदली मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीक व्हड राजकी धपको बसलो। सुवेंदू अधिकारी हांणी नंदीग्राम आणि भवानीपूर ह्या दोनूय मतदारसंघांनी जैत मेळयले। भवानीपुरात तांणी ममता बॅनर्जी हांका 15,115 मतांनी हारयले। उपरांत शेनवारा नव्यान वेंचून आयिल्ल्या सुवेंदू अधिकारी हांचो सोपूतविधी सुवाळो कोलकाताच्या ब्रिगेड परेड मैदानाचेर आशिल्लो। सुवेंदू हांचे सयत बंगालाचे राज्यपाल RN रवी हांणी हेर 5 आमदारांक मंत्री पदाचो सोपूत दिलो। ह्या सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आणि वेगवेगळ्या राज्याचे मुख्यमंत्री हाजीर आशिल्ले। तशेंच गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत लेगीत हाजीर आशिल्ले। नव्यान जाल्लो अस्तंत बंगालाचो मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारीक मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान परबी भेटयली। सुवेंदू अधिकारी ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে
আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা प्रकाश करीब ना। तसेच तामिळनाडूच्या राजकारणात सत्ता स्थापनेच्या घडामोडींक वेग आयला. अभिनेतो विजय हांच्या टीव्हीके पक्षाक बहुमता खातीर अजून संख्याबळाची गरज आसा. देखून आता सगळ्यांचे लक्ष व्हीसीकेचे मुखेली थोल तिरुमावलन हांच्या निर्णयाकडेन आसा. सरकार स्थापने खातीर टीव्हीके 118 आमदाराचो आंकडो गाठपाक जाय. तसेच आसामात 12 मेक जाल्यार पुंदेचेरीत 13 मेक सोपूतविधी सुवाळो जातलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कॅश फॉर जॉब प्रकरण परतून एकदा मुखार आयला. सरकारी नोकरेचे आयस दाखोवन आमोणेचे एके बायलेन 15 ते 20 जाणांक लाखांनी रुपयांची तोपी घाली. या प्रकरणात फोंड्या पुलिशेन तिका अटक केल्या. तशेंच न्यायालयात हजर करून तिका न्यायालयान 6 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. 2024 वर्सा कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेच गाजिल्ले. त्याच्या उपरांत हे प्रकरण थोडे निविल्ले. आता परतून ह्या प्रकरणात तकली वयर काढल्या. सरकारी नोकरी दिता म्हूण सांगून आमोणेचे एके बायलेन 15 ते 20 जाणांक 18 लाखांची तोपी घातली. ड्रायव्हर आणि क्लार्काची नोकरी दिता म्हूण सांगून लोकांची फटवणूक केली. या प्रकरणात संबंधित लोकांनी पुलीस स्टेशनात कागाळ केल्या उपरांत फोंड्या पुलिशेन आमोणेच्या सुहाना संजय नायक हे बायलेक अटक केली. सध्या न्यायालयान तिका हाजीर केल्या उपरांत न्यायालयान तेका 6 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. फोंडा पुलीस स्टेशनात एक 7 तारखेक एक चिटींग केस रजिस्टर केला रिगार्डिंग जॉब. हितून एक सुहाना सुजय नाईक एज 39 हे लेडीक अरेस्ट केल्ली आहा आणि तिका काल 6 दिसांचो रिमांड घेतलो पुलीस कस्टडीत आणि फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. हितूनसून आमकां एक कंप्लेन येयल्ली. त्या कंप्लेनीन ती क्लर्क आणि ड्रायव्हर हे 2 जॉबांचे हितून तिने पैसे घेतलेले आणि अजून फर्दर इन्व्हेस्टिगेशनान फुडल्यो गजाली कळटल्यो. मागीर हांवें फुडलें तुमकां अपडेट दिता. खंयची रावपी रेजिडेंट बीन ही मंदिर वाडा म्हटलं मार्सेल. आणि कितले हे घेतले पैसे बी कितें कळटा? पैसे क्लार्क जॉबाक तेणी एक 5 लाख आणि दुसरो ड्रायव्हर जॉबाक एक 5 लाख. डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन अजून प्रायमरी स्टेजीचेर आहा. आमी फोंडा पुलीस स्टेशन जे आसा थंय आसा त्या जाग्यार एक बायलेक हांगा जॉब स्कॅमचें प्रकरण आसा. हेजे पयलीं फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर बरेंच जातलां. फोंडा डिविजन माटोव पुलीस स्टेशन आनी हांगा बरेंच जातलेले आसा. आनी तशेंच आतां तें प्रकरण जेन्ना थंड जायत येयल्लें तेन्ना पयलें आतां परत जॉब स्कॅम प्रकरण वयर येता. अशीच एक बायल सुहाना सुजय नायक वय वर्ष 39 तिका फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट केल्ली आसा आनी तेका हांगा पुलीस कस्टडी मारली आसा. 6 दीस रिमांड मारलेलो आसा. सद्या ती फोंडा पुलीस स्थानक जी आसा आनी तेंची सद्या कस्टडीन आसा आनी तेंची चवकशी चालू आसा. अशी प्रकरण जें आसा की तेणी कितलेशे जाणां कडल्यान पयशे घेतलेले आसा. आतां सद्याक एक म्हायती उगड जायत रावतली. इन्व्हेस्टिगेशन कॅरी ऑन आसा. तेन्ना आतां सद्याक तरी 3 जाणांचे कडल्यान पयशे घेतले म्हणून कळ्ळें 18 लाख सद्या तेणी घेतलेले आसा अशें आयकूं येता. पूण जी म्हायती पळयली जाल्यार प्रोसिजर जो पुलीस इन्व्हेस्टिगेट करतलो जाल्यार आनीकूय प्रकरण उगड जावंक शकता. म्हणटात टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ केळीकर. युनायटेड किंगडमातल्या वेगवेगळ्या थळाव्या परिशदेच्या वेंचणुकेत गोंयच्या उमेदवारांनी उल्लेखनीय कामगिरी केल्या. स्वीडनचो आदलो नगराध्यक्ष इम्तियाज शेख सयत जायते गोंयचे उमेदवार जिखल्यात. कांय जाण परतून वेंचून आयल्यात जाल्यार कांय जाण पयलेच खेपे. ह्या जैता उपरांत समाजात खोशेचें वातावरण पातळ्ळां. तशेंच लंडनांतल्या बॉरो ऑफ हाउन्सलो हे परिशद वेंचणुकेत वास्कोच्या एलिस्टर डिसा हांणी जैत मेळोवन संवसारीक पावंड्यार गोंयचें नांव व्हड केलां. ऋषी सुनाक हांच्या कन्झर्वेटिव्ह पक्षाच्या तिकेटीचेर तांणी वेंचणूक जिखली. मोगाल भाव भयणांनो, आज एक भरपूर खुशालकायेचो दीस फकत म्हाका न्हय म्हज्या फॅमिलीक न्हय पूण ऑल्सो गोंयकारांक आनी तशेंच वेमली हिल वॉर्डांत रावतल्या लोकांक. तुमचे मुखार आयलां तुमकां थँक्यू म्हणपाक आनी देव बरें करूं म्हणपाक. गोंयकारांनी आनी सगळ्या समाजान म्हाका एकवटान येवन वोट मारलो. तुमी भायर सरले आनी आयज हांव ब्रँटनांत फर्स्ट गोवन वुमन म्हूण लेबर कावन्सिलर म्हूण मेजॉरिटी वोट्सान
जिखून आयल्यां वन्स अगेन थँक्यू तुमकां. गोंयकारांक तशेंच आख्ख्या समाजाक जो म्हजे बरोबर उबो रावलो. कितलेशे लोक म्हजे बरोबर भोंवले ह्या कॅम्पेनांत घरांनी लोकां कडेन उलोवपाक जावं लिफलेट्यो घालपाक. तांकां देव बरें करूं. शेनवारा सकाळ फुडें करंजाळी पेट्रोल पंपाचेर कांय गिरायकांनी कर्मचाऱ्यांक मारहाण करपाची घडणूक घडली. काळे कपडे घालून आयिल्ल्या कांय दुचाकी स्वाराच्या गटान पेट्रोल पंपाचेर काम करपी कर्मचाऱ्यांक बडयल्ल्याचें चित्र सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जालें. पेट्रोल घालपाच्या हिशोबावयल्यान हो वाद जाल्ल्याचें कळटा. कोणें अशें रातचें येवन कामगारांक बडयलें जाल्यार रातपाळीचेर कोणूच कामगार काम करपाक सोदचो ना अशें पेट्रोल पंपाचे धनी गौरीश धोंड सांगता. पुलिसांनी आरोप्यांक धरून फावो ती शिक्षा करपाची मागणी पेट्रोल पंप धनी गौरीश धोंड हांणी केल्या. पूण आज जो इन्सिडंट जशें जालें की सगळ्या फुडें 7 सुमार आमी 7, 7:30, 8 भितर सगळे भुरगे येतात सकाळचे शिफ्टीचेर. आनी एकदम 4 मोटरसायकली आयल्यो आनी ताच्या बरोबर 6-7 जाण आनी हुडी घालून बंद करून सगळे काळे ड्रेस आनी प्रत्येक वेगळ्या वेगळ्या पंपाचेर पेट्रोल घालपाक गेल्या. आनी आमचो नॉर्मली भायलो पंप आसता तो डिझेल आनी पेट्रोल म्हणजे थंय व्हडल्यो गाडी लागता पण तो खाली आशिल्ल्या कारणान थंय एक मोटरसायकलीन रावली. आनी ते मोटरसायकलीन सतत आमी कितें करता पेट्रोल कोण घालता ताका ते कस्टमराक दाखयतात सर 0 पळयात आनी 0 पळोवन स्टार्ट करता. ह्या कस्टमरान मोटरसायकलवाल्यान सांगलें की आपले टाकी फूल कर आनी टाकी फूल करतकीच आनी स्टार्ट केलो नॉजल कितें जाता फूल म्हणटकीच आमकां तो अनलिमिटेड म्हणजे तेजे ऑटोमॅटिकूच कट ऑफ जाता. तो मदीं काडल्या जाल्यारूच मॅन्युअल कट ऑफ केल्यारूच जाता कट ऑफ नाल्यार जशें पेट्रोल टाकीन भरलें जाल्यार तो ऑटोमॅटीक नॉजल कट ऑफ जाता. म्हणटकीच ते 615 येवन कट ऑफ जालो. तो म्हणाले इतके पेट्रोल वचूंकूच शकना आपली मोटरसायकल ती व्हडल्यो मोटरसायकली आनी तातूंत ल्हान टाकयो नासता व्हडल्यो आसता केन्ना कोणाक 8 लिटर 7 लिटर सुद्दां वता. म्हणून तो डिनायलान गेलो काडले आनी 2 थापटां पयलीं आमचे ते भुरग्याचेर मारली पेट्रोल घालता ताचेर. ते भुरग्यान म्हणलें तूं आपल्याक मारता कित्याक तुका पयशे दिवपाचे ना तूं सुपरवायझराक सांग आपली कसली चूक आसा. ना इतके गेलेच कशें न्ही हें ते करपाक लागलो. म्हणून तिके सुपरवायझर हांगा भितर बशिल्लो आनी आपले सकाळचें आमचें कितें आसता डेली सेल्स रिपोर्ट बरोवंक जाय डेन्सिटी चॅक करची आसता खुबशे ऑफिसान सकाळ फुडें काम आसता. तो ऑफिसान आशिल्लो तो गेलो भायर पळोवपाक कित्याक बोवाळ घालता हें खावन पळय जाल्यार ताणें सांगलें आनी हे 0 पळयला तुवें हय घाला तें पळयला हय आनी हातूंत डिनायल करतली म्हणून ताजेरूय मारूंक लागले ढामा म्हणून आनी बाकीचेय आयले 4 जाण आनी ताका सकयल घालो आनी ताका खोटांनी सारको मारलो. आनी आयले रागान हे म्हणाला 150 रुपयाचे वयर घालून आनी 150 रुपया दिवन गेले. ना म्हणून आतां पुलीस केस केल्ली आसा आमच्या भुरग्यांक धाडलेले सकाळी तांचे मेडिकलूय केल्लें आसा. आनी हांवेंय मागीर वयर पुलिसांक साहेबांक फोन मारून सांगला PIक सांगला DYSPकूय सांगला SPकूय सांगला आनी तांच्यांनी एश्युरन्स दिला की आमी आमचे फुटेजीस आसा ताच्या पासून ते लोकेट करतले. गोंयांत मजा मस्ती करपा खातीर आयिल्ल्या कर्नाटकांतल्या पर्यटकांक कन्नड संगीत लावंक नाशिल्ल्यान तिडक आयली. सोऱ्याचे घुळेत आशिल्ल्या ह्या पर्यटकांनी मेजाचेर बियरीची बाटली फोडली ग्लास फोडलो आनी वेटराक बडयलो. उपरांत फोडिल्लो ग्लास आनी बाटलेचे पयशे बिलांत घालतकच तांच्यांनी कावंटराचेर झगडी सुरू केली. ह्या प्रकरणात कळंगूट पुलिसांनी बेळगांवच्या दयानंद खर्जाकीक प्रतिबंधात्मक कारवाये खाला अटक केली. ही घडणूक शुक्रारा राती घडली. कर्नाटकातल्या बेळगाव शारातल्या 4 पर्यटकांचो पंगड बागा दर्यादेगेर आशिल्ल्या गुड लक शेकात जेवपाक गेल्लो. जेवणा वांगडाच ते बियर आनी सोरो पियेताले. मजगती शेकाची वीज पुरवण कांय काळ बंद जाली. वीज परतून आयले उपरांत तांणी वेटराक कन्नड पदां वाजोवपाचो हट्ट केलो पूण वेटरान न्हयकार दिलो. रातच्या 10 वरां उपरांत स्पिकराचो आवाज उणो जाले उपरांत तांची तिडक आनीक वाडली आनी तांणी सोऱ्याची बाटली आनी मेजाचेर आशिल्लो ग्लास फोडलो तशेंच वेटराकूय बडयलो. हे संबंदी शेकाच्या धन्यान लुकसाण भरपाय तांच्या बिलात जोडली. हाका लागून ह्या पर्यटकांनी कावंटराचेर झगडपाचो यत्न केलो. शेकाचो धनी जॉन लोबो हांचे कडेन वाद घातलो. आमी नौदलाचे कर्मचारी आसात तुमचो शेक बंद करतले अशी धमकी ताका दिली. ही घडणूक घडटा आसतना शेकाचो धनी लोबोन कलंगूट पुलिसांक म्हायती दिली. ह्या म्हायतीच्या आदारून बेळगावच्या दयानंद खर्जागी ह्या पर्यटकाक पुलिसांनी अटक केली. पुलीस ह्या प्रकरणाची फुडली चौकशी करतात. आज सांजचे सनसेटाक एक कस्टमर आसले बसले सनसेटाक आसले बरेच टायट जाल्या आनी ते म्हणटा आमकां कन्नड म्युजीक घाल म्हणजे स्टाफान भुरग्यांनी सांगलें तुमी घाली कन्नड घाली ती वाचली
ना आमी बियर फारीक केल्या तर आसतना आमकां कित्याक जॉयंट घालिना आमी जालें आतां जेन्ना आमची म्युजीक चलता आमी 10 बंद जाता 10 म्युजीक बंद जाल्यार येयलो सकयल तेणें कितें करून कमीट केलें बियरची बाटल्यो फोडल्यो म्हाजो बियर मार्क फोडले आनी मागीर ते वयर येयलो बील फारीक करून गेले तेन्ना हांवें ताका सांगलें मागाचें फारीक कर 250 जो पळय तो फारीक कर तो सांगता तूं कितें करतलो काय म्हणटा हांव तुजें शॅक पासून बंद करतलो म्हणून सांगता तूं म्हाका शॅक सुद्दां बंद करतलो आनी आपूण कोण आतांच करून दाखोवन सांगलें शॅक बंद करून दाखोवन कित्याक ते सांगाती वांगडा आहा पळय ते सांगता आमी म्हणटा नेवीचे म्हणटा नेवीचे तुमकां मार म्हणून सांगला म्हाज्या स्टाफाक मार म्हणून सांगला आमी चाल्ल्यान जाता सो ते मारले आनी मागीर गेले मागीर तितल्यान ताका आडायलो मागीर केलें आनी सुबेज मारूंक दिवना आमी पुलिशेक हांवें कंप्लेन करता म्हणून तुज्या स्टाफाक चड लागला तुका कांय व्हडलें कांय लागोंक ना पूण माल थापट मारला हेचेर करून गेलो ताका लागून आमी एफआयआर करतो की तो सांगता म्हाजें शॅक बंद करतलो आनी डॅमेज कितें केला शॅका डॅमेज बॉटल्स फोडल्या बियर मार्क फोडला जे स्ट्रिक्टनेस आसपाक जाय बिचाचेर ते आसुकूच जाय आनी असलो जेन्ना गजाल जाता जेन्ना ट्युरिस्ट आमचे लोकल ओनराक शॅक ओनर रेस्टॉरंट ओनराक मारता हो आंगार येता तेज्या तेन्ना तेजेर केस करून त्या ट्युरिस्टाकूय भितर उडोवपाची गरज आहा ट्युरिस्ट आमच्या लोकल वेटराक मारता वो ओनराक मारता वो मॅनेजराक मारता तर तेका भितर उडोवपाची गरज आहा सो थोडी एक मॅसेज स्ट्रिक्ट पास जावपाची गरज आहा की यू कॅनॉट कम एंड डू एनीथींग इन द स्टेट हाऊस बट एट द सेम टायम वी शूड एवॉयड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फायट म्हणजे हातीक हात जावंक पाना वर्बल डिस्कशन करून ते सोंपोवपाची इम्पॉर्टंट आहा आनी ट्युरिस्ट इज नॉट बींग हिट सो बट इफ ट्युरिस्ट इज हिटींग अस कंप्लेन जावन आमी भितर वचोन ते करता गोमंतक टीव्ही खातीर बागाच्यान विणा मांद्रेकार. कोलवा दर्यादेगेवयल्या खाडीतल्या प्रदूषणाक लागून या वाठारात जाल्ली गंभीर परिस्थिती परतून एक फावट उक्ताडार आयल्या. खाडीत जाल्लो शेळो, घाण वास, कोयर आनी उदकांतली अव्यवस्थितायेक लागून क्वीन ऑफ बीचीस ह्या नांवान वळख आशिल्ल्या कोलवा दर्यादेगेवयल्या मुखेल दाराचेर नकारात्मक चित्र दिसता. दर दिसा हजारांनी पर्यटक दर्यादेगेर भेट दितात पूण थंय पाविल्ल्या खिणातूच जर तांकां घाण उदकाचो वास आयलो जाका लागून गोंयची पर्यटन प्रतिमा इबाडटा अशें समाज वावुरपी फिदोल पेरेरा सांगता. तशेंच पर्यटन खात्यान पर्यटनाच्या उदरगती खातीर कोट्यांनी रुपया खर्च करचे परस मुळाव्यो सुविधा सुदारपाचेर लक्ष केंद्रीत करचें अशी मागणी तांणी केल्या. आयज हांव येयलोलें कोलवा तो स्वतांच थंय चल जाल्यार वेलकम करपाक आकोश शेडो उदकाची आकोश शेड मांडलो आहा. एंटायर वेस्ट आतां हो जावन आसा हॉटला वेस्ट ह्युमन वेस्ट हो केसो वेस्ट तो लोकांनी चोवपाचो आनी हें दाखोवपाचें सरकारा मुखल्यान सरकारान खुद येनींग चल जाल्यार वालोर म्हणटा कित्याक एज मेनी टायम्स दॅट आय हॅव नोटिस्ड दॅट नो एक्शन हॅज बीन टेकन. आतां टुरिझम डिपार्टमेंटाक खंयच आतां तुम म्हणटाय दिस इज वन ऑफ द आयकॉनिक बीच म्हणटाय तुमी क्वीन ऑफ द बीचीस द क्वीन इज इन द मेस चे बार ब्रेस्ताद जालो हाय इट इज डिस्ट्रॉयड इन अ डिस्ट्रक्शन म्हणटाय तेच कोण आतां कोणे ते सांगपाचें हिंग तुम येल जाल्यार द मोमेंट यू एंटर ऑन द बीच सामकी घाण जालो हा वास येसलो माता दिस इज हॅपनिंग एंड वाय नो ऑथॉरिटीज आर कन्सर्न अबाउट दिस वाय दिस इज स्टील इन अ मेस हेच्या पयलेय बी अवेअरनेस केलो हा कोण देखून अजून देखून तेश कोण कित्याक हा भुरगीं हेटाय तो एस्ताचो रे बाय चान्स भुरगीं एश कोन स्लायड जाता आसतना हितून भितर बोन उरली मागीर कोण ओब्रिगादू कोणा पॉइंट आउट करपाचें मागीर यू आर वेटिंग फॉर समथींग रियली वर्स्ट टू हॅपन धाकले भुरग्यांक गेलो जीव तो एसो हेजे हेडपा उरला स्लायड ना सिसो ना क्लायबिंग कोताय ते रोप बोप तुंटलो हा तुमचो जाल्यार लोकोण बोकोण कोण मेन एक सायडीन लांबवता मातशें हेजे एक लक्ष घालाय हें जाता तूं बेगीन सारको राय आनी दुसरें म्हणटाय ती क्रीक आहा ती आख्खी गेल्या तो शेड मांडून तो दर्या वचपा उरला तुलो पयसो हे गव्हर्मेंटाको आहा वाय डोंट यू ऑल युटिलायज इन अ एप्रोप्रिएट मॅनर हिंग तर बिचार तर येताय जाल्यार हें मेंटेन जावपा. टाको गोवा मोहिमेच्या वतीन सांखळे नगर पालिकेच्या जोड पालवान विर्डी सांखळी हांगासर भटक्या कुत्र्यांचेर
शस्त्रक्रिया आणि वासिनीकरण केंद्राचे उक्तावण जाले. रेबीज मुक्त साखळे सयत पुराय गोंयांत ही मोहीम राबोवपाची आसा अशें वेदांता लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक प्रिया अगरवाल हांणी सांगलें. वेदांता आयर्न अँड स्टील्स वतीन एनिमल वेलफेअर फाउंडेशनाच्या टाको गोवा ह्या मोहिमे अंतर्गत साखळे नगरपालिकेच्या जोडपालवान विड्डे साखळे हांगासर भटक्या कुत्र्यांचेर शस्त्रक्रिया आणि वासिनीकरण केंद्राचे उक्तावण साखळेची नगराध्यक्षा सिद्धी प्रभू आणि वेदांता लिमिटेडची कार्यकारी संचालिका अध्यक्षा प्रिया अगरवाल आणि हेरांच्या उपस्थितीत जाले. मनशांबरोबर निसर्ग आणि हेर जनावरां लेगीत ह्या जगातले मोलादीक घटक आशिल्ल्यान तांचे खातीर खासा सेवा आणि सोयी उपलब्ध केल्यात, जातूंत भटक्या कुत्र्या वांगडा हेर जनावरांचेर लेगीत गरजेचे उपचार करपाक मेळटले. रेबीज मुक्त साखळे सयत पुराय गोंयांत ही मोहीम हातांत घेवपाची आसा, जातूंत गरजेची शस्त्रक्रिया आणि वासिनीकरण करतले अशें प्रिया अगरवाल हाणें सांगले. जाल्यार जनावरां प्रती संवेदनशील रावन अशा प्रकारची सेवा साखळे सुरू केल्या बद्दल साखळेची नगराध्यक्षा सिद्धी प्रभू हाणें प्रिया अगरवाल हांचे उपकार आटयले. Anil Agarwal Foundation truly believes that when we give back, we have to not only give back to each other, the environment, animals, everyone, this entire universe is important for us, and whatever we can do, we should do in that 360-degree approach. Or Bezuban, not many people think about. The fact is that we have to come together, only we can help them when they need our help. So we've started this facility. We will grow this facility to make sure that starting with Sankhli, there will be no rabies cases. All stray animals will be sterilized. 100% animals will be sterilized. Stray animals, dogs, cats, जो भी है, and rabies को zero करेंगे. और then we will go beyond an entire Goa. बहुत अच्छा लगता है because I am an art of living follower. I believe ये निसर्ग ये सब जो है हमको पहले उसमें इन्वेस्ट करना है, लेना है, उसमें देना है. मेटाफिजिक्स ग्रोज एंड जब भी आप एक स्टेप लेते हो वो भगवान 10 स्टेप लेता है. मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करती थी. आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस मिशन एंड इट वॉज इन माई माइंड. I remember you have some bad patch in your life. You have recently lost your brother. That was really, I was even thinking कि ऐसे कैसे हुआ, लेकिन फिर भी आप इधर आए हो. इधर I was not thinking that you will be, means आपका कितना प्यार है एनिमल से और अपनी जिम्मेदारियों से, आपसे कोई सीखे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काणकोणा दुमाणे रस्त्याचेर काळखाचो फायदो घेवन एका 34 वर्सां पिरायेच्या बायलेचेर विनयभंगाचो यत्न घडलो. पुलिशेंत कागाळ करपाक गेल्ले कडेन पुलिसांनी तिची कागाळ नोंद करपाक न्हयकार दिल्याचें त्या बायलेचें म्हणणें. ऐकात तिचे म्हणणे. काणकोणा दुमाणे रस्त्याचेर काळखाचो फायदो घेवन एका 34 वर्सां पिरायेच्या बायलेचेर विनयभंगाचो यत्न घडलो. आगोंदच्यान पालावले वता आसतना धांवत्या दुचाकीचेर आसतनाच एका दादल्यान तिचेर हात घालपाचो यत्न केलो. पुलिशेंत कागाळ करपाक गेल्ले कडेन पुलिसांनी तिची कागाळ नोंद करपाक न्हयकार दिल्ल्याचें त्या बायलेन सांगलें. असो प्रकार परतून कोणाचेर घडचो न्हय म्हणून त्या रस्त्यांचेर लायटी बसोवपाची मागणी त्या बायलेन केला. कल रात 7:45 के आसपास सडनली एक बाइक मेरे पीछे आ रही थी. उसकी लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ रही थी, वाइट कलर की मेरे रेयर व्यू पे. और फिर वो धीरे धीरे मेरे को क्राउड करने लग गई. मतलब मैं चला रही हूँ और वो पास आई जा रही है. तो मैंने उसकी तरफ देखा एंड वो एक आदमी था, मुझे कुछ दिखा नहीं. और उसने पूछा कि पैरेलल बीच का रास्ता कहाँ है. तो पहले तो बिकॉज मैं इतनी डर गई थी मैंने कुछ नहीं बोला. फिर उसने दोबारा मुझसे पूछा पैरेलल बीच, तो मैंने कहा सीधा है. तो उसने फिर बच्चों की तरह मेरे को बोला अच्छा सीधा है. फिर एकदम से झपटा मारा मेरे चेस्ट पे, पर मेरे हाथ ऑब्वियसली आगे था तो उस पर लगी नहीं और मैंने झटका उसको एंड मैं ज़ोर से चिल्लाई. और फिर मैं सीधा पुलिस स्टेशन गई. अराउंड 8 बजे पुलिस स्टेशन गई मैं. उनको मैंने ये सब बताया, उनको इंसिस्ट किया कि आप पेट्रोल करो, CCTV लगवाओ, आप यहाँ पे लाइट्स ऑन होनी चाहिए. उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते लाइट्स वगैरह के बारे में, बस पेट्रोलिंग कर लेंगे. उन्होंने कंप्लेंट भी नहीं लिखी मेरी. तो मेरा बस ये है कि जस्टिस मिले, जो भी बंदा पकड़ा जा सके जितनी जल्दी, जिसने किया है उतना जल्दी उसको पकड़ें, क्योंकि ये क्लोजर मिल पाएगा कि लेडीज़ को सेफ फील हो पाएगा कि हाँ अगर कोई आके छेड़ने की कोशिश करता है तो उसको उधर ही न्याय मिलेगा.
आमी सद्या आसा दुमणे देवबाग इन बिटवीन हो जो रस्तो आसा ज्या रस्त्यार लायट ना, सबंद रस्तो चकचकीत आसा पूण लायट ना. काणकोणाक मोठ्या प्रमाणात टुरिस्ट येता. आनीक रातच्या टायमार आतां एक अशी घडणूक घडला काणकोणाक की एका 34 वर्सांच्या चलयेचेर काल ताका मोलेस्टेशन करपाचो यत्न केलो. त्या चलयेन किंवा त्या बायलेन आपली धाडस दाखोवन तातूंतल्यान सुटका करून घेतली. आपल्या घरच्या घोवाक सांगलें आनी ती पोलीस स्टेशनाचेर गेली. पोलीस स्टेशनार तेणें सांगलें की आपल्याली अशी घडणूक घडला, तिजो बॅकग्रावंड असो आसा. अशा बायल मनशान काणकोणच्या पोलीस स्टेशनाचेर जेन्ना तक्रार करपाक गेली तेन्ना तेमी आयकोन घेतलें. आनी ताणें सांगलें तुजी कंप्लेन कितें काय म्हळ्यार तेणें पयलीं सद्या सांगलें ह्या सायडीक दिवसांच्या राती लायटी ना, मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येता, मोलेस्टेशन करपाचो यत्न जाता. तेन्ना ताजी ती कंप्लेन ताणें घेवना. आनी वयल्यान ती म्हणटा की लायटी घालप किंवा हें आपल्या हातीन ना. एक तर काणकोणच्या पोलिसांनी ती कंप्लेन घेवपा जाय आसली. एक मिलिटरीच्या फॅमिली भितर एक बायल मनशेचेर किंवा एक चले मनशेचेर एक कोण तरी पर्यटक कोण तो भायलो मनीस येता आनी मोलेस्टेशन करपाचो यत्न करता. काणकोणचें नांव जेन्ना बदनाम जाता आनी काणकोणचे पुलीस जर तर ही कंप्लेन घेना, ही एक मोठी शोकांतिका. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमार. गोंयांत पावसा पयलींच्या कामाक गती वाडल्या आनी निमाणे उदकास्त्रोत खात्यान तणान भरिल्ली साळ न्हंय नितळ करपाक सुरवात केल्या. मडगांवच्या कोंबा ते बेणावलीच्या मार्काडो मॉल मेरेन 4 किलोमीटर अंतराचेर ही मोहीम सुरू आसा. पावसाच्या आदीं काम पुराय करपाची गरज उक्तायल्या. मजगतीं तण बेगीन नितळ करूंक ना जाल्यार पावसांत हे तण दर्यांत वचून सरकारी पयशांचो इबाड जाता. देखून ह्या प्रस्नाचेर कायमस्वरुपी उपाय काडचो अशी मागणी समाज वावुरपी सांतान पेरेरान केल्या. आनीक थोडे दीस पयले हिंगा WRD जावं हिंगा जायतीं डिपार्टमेंटां इवन मारगांव सायडीन म्युनिसिपॅलिटीन हें गेले जावं दुसरे आमगे पंचायता मनीस येवन गेले आनीक हेल्था मनीस येवन गेले. हिंगा हे जोगले आख्खे पळय हायसिंता ते आख्खी न्हंय ब्लॉक केलो आहा. आनी हांव नोणा आतां जेन्ना WRD येयले त्या दोणा तेणें सांगलोलें आमी पावसा पयले हे पळय हायसिंत आख्खे न्हंयक जालो आहा ते आमी काडले म्हूण. जेन्ना तुमी हे साफ कोताय फाटल्या वर्सांनी तुमी काळो आहा हें काळां म्हळ्यार आमकां हे जे हायसिंता तेजें पर्मनंट सोल्युशन जाय. ना जाल्यार कितें जाता हिंगा पब्लीक फंड्स आहाय ते वेस्ट जाताय. तुमगेले पयशे आमी लोकांक खबर आहा कित्याक तुमी एक पाट कॉन्ट्रॅक्ट दिल म्हणटरीची तेज पयशे थिंगा सायफन जाताय आनी काम सारकें जायना. हांव मागोता हे पळय हायसिंता हेका पर्मनंट सोल्युशन दिचें. म्हाका दिसना पर्मनंट सोल्युशन ना इश म्हूण. आज टेक्नॉलॉजी एकदम मुखार पावलो आहा आनी हांव मागोता आमगेले ऑथॉरिटीज आहाय तांकां की हें जें पळय हायसिंता हें तुमी काबार करचें. कित्याक आतां हिंग फ्लडिंग हांव नोणा उदक कितकोन फ्लो जाता तें हिंग फ्लडिंग जावपा हे सगळे रेजिडेन्शियल एरिया आनी हे सगळे आमगेले भोगले आहाय ते फ्लड प्लेन. तुमी त्या वदांनी रस्तो काण ती बायपास करून थिंगाय तुमी एम्बॅकमेंट बांदलो आहा. थिंगाय आमकां उदकाचे चान्सीस आहाय म्हणजे फ्लडिंग जावपाचें. सो हें जावपा जायना. जात तितूलें बेगीन हें तुमी बंद करपा जाय. थँक्यू. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिरा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड जावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर.